दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या भयणीनो जाय तितली मनशां मॅसेजांनी घालतात आमचें कुटुंब बरें आसा देवान तशेंच मुखार दवरूंक की आमच्या कुटुंबा खातीर मागा. कुटुंबाचें फेस्त मोती मायेचें फेस्त मोती फेस्त लागीं धांवून धांवून येताना आमी कुटुंब सांगाता मेळटा देखून आमच्या कुटुंबांत आतां बऱ्या तरेन आसा देखून आमकां एक मागणें धाडा कुटुंबा खातीर मागचें म्हणून थोडे परगांवांत आसलीं गल्फांत आसलीं भायल्या गांवांत आसलीं तशें थोडीं गांवांत ती विचारतात कुटुंबा खातीर एक मागणें तुमी करिचें आनी कुटुंबा खातीर एक मागणें धाडिचें म्हणून राख आमच्या कुटुंबाक म्हणून हांवें आज एक मागणें तयार केलां. राख आमच्या कुटुंबाक सोम्या. तशें थोड्यांक कुटुंबां आसा कुटुंबां बरें केशें कुटुंबांत दूख बेजाराय इल्ली सलवणी इल्लें आपादैर कुटुंबांत आसा. आमचें कुटुंब आदल्या बरीत आदल्या स्थितीक फाटीं हाडूंक जेजू लागीं मागा एक आमकां मागणें धाडा आमचें कुटुंब आणकी पयलींच्या बरी जावंक म्हणून. आनी थोड्यांक कितें म्हळ्यार कुटुंबांत फूट आयल्यात आनी कुटुंबां तांणी चिंतिनातल्या बरी एक व्हडल्या आघातां म्हणटा आमी एक व्हडलो धोको बसला कुटुंबांत. घरचें भुरगें जस्ट 18 वर्सां जालीं मात्र आनी खंय युट्यूबार बसून कोणाक युट्यूबाच्या मुखांत वळख जावन हांगा तो इशेन थावन केरळाच्या गडी भितर हांव ती मेळटा हांव इशी दिवंक जायना म्हाका तुवें तें न्हेंयचें म्हजो इश्ट आसा तो तुका आपोवन हाडटा म्हणून 1 म्हयनो लव कर हाचेर युट्यूबाचेर मागीर इश्ट येवन इश्टा मेळोवन हें चिकचें भुरगें कॉलेजींत वचून बेकाणून घरा सांगण आसतना घरचें भांगर आनी पुरो सोर जाता तितलें सोर काडून घरा गुंतून एक एक कांगणां एक एक भांगर काडलां आनी बॅगांत घालून व्हरून पाशार धांवन पळयता. आनी येताना त्यो वचून बसात धरून पुलिसांक हांगा थावन वचून टीम वचून ताका धरून फाटीं हाडलें. खंय उतर आहलें जाल्यार रातीच्या वेळार सगळें सांगाता मेळोन कसल्या मागण्या वरवीं मात तें साद जालां. बसाक आड घालून ह्या चेडवा धरून थंय तसल्या पुलीस स्टेशनार व्हरून आनी तांचे मनीस आशिल्ले थंय ते गडीर आशिल्ले ते काल एकाक व्हरतले म्हूण नीज मोग करूंक आनी पुरा न्ही आतां कोत्ता तुमकां आमचें जिणी कशी गी म्हणून मनशांक तूं सोर व्हरून मागीर कितें बरें करतात म्हणून. देखून मोगाच्यान आमी जाता तितलें जागृत जायचें देखून आमच्या कुटुंबा खातीर मागा म्हणून. आनी आमकां आयकतना कळकाट जावन तूं दूख भोगता आनी सोम्याच्या लागीं येवन आमी मागता. आमचें मागणें खाली कंथरां म्हणची खाली एक आमी कंथरां ताळो खाण म्हणची मात न्ही ती नीज आराधन करच्या बरी जातात. तसलीं उतरां आनी पुरा म्हणटाना ती नीज देवाक आराधन करूंक आमी कंथरां म्हणची देवाक अर्गाण वगळाप मेळटा गी म्हणून चिंतून हळीं घडीत आयकता नीज जावन आमच्या तोंडांत येवचीं कंथरां ते शब्द देवाक आराधन करचे तसले महिमा दिवचें अर्गान दिवचें तसलें जावन आसा. काल एक म्हणून बूक सकयल दवरचोनी देवाक आराधन नीज काळजान केल्ल्या बरी जाता. देखून हें मागणें बरयलां मोगाच्यान. आनी थोड्यांक आमचें कुटुंब त्या कुटुंबांत तशें जावं नजो म्हळ्यार आमचें कुटुंब सांबाळ आमकां ते कश्ट आमकां आटापूंक जायना आमच्या कुटुंबा खातीर मागणें करा म्हणून तशें आयल्यात आमकां आटापूंक जायना म्हूण. थोड्या कारणान कुटुंबां पियोवण्या वरवीं या लाबदवण्या वरवीं मोबायलाच्या लाबदवण्या वरवीं कश्ट आयल्यात कुटुंबांत. पयलूच एकवट पयलूच माय मोग पयलींच्या बरी सांगाता बसून उलाणें आशार पाशार करचें तें आतां ना. देखून तें परतून येवंक मागणें करूंक कुटुंब बळादीक जाल्या शिवाय आमच्या दुडवाक मोल ना. बँकांत कितले दुडव आसूं दी कितली आस्त वजूक आसूं दी कुटुंब बळादीक ना अस्कत जालां जाल्यार त्या पयशांक तुका बोळ दिवंक जायना. पयशे आसले व्हड घर बांदून आपल्यानंत करोडांनी करचून घर बांदून एक हप्तो रावंक मेळना म्हणून आतां आमी कुटुंबाचेर रडटात. कित्याक म्हळ्यार पयशांक आमकां बोळ दिवंक जायना. बोळ दिवंक जाता कुटुंबाच्या एकवटान कुटुंबाच्या स्पिरिटान देवाच्या आजारपणान भरिल्ल्या कुटुंबांत संतोश उल्हास वैभव आमी आशिल्लें पुरा मेळटा. देखून तशें कुटुंब जाय जाल्यार आमी कितें गरजेचें गी म्हूण सांगतात. देखून मोगाच्यान हें मागणें हांवें करचें तुमच्या सांगता. राख आमच्या कुटुंबाक
मोगळा बापा, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजी स्तुती करून म्हजे हात उबारून तुज्या लागीं मागता हांव. म्हजें कुटाम तुज्या मोगाळ तुज्या मायपासी हातांत उबारता. आमचें कुटाम तुज्या मोगाळ मायपासी हातांचेर उबारून तुज्या हातांत तें म्हजें कुटाम समर्पिता. तूं आमचें कुटुंबाचो भद्र आसरो सोम्या तूंच. कुटुंबाचो भद्र आसरो तूं. तूं आमच्या कुटुंबाचो राखणो, तूं राखताय, प्रोटेक्टर. हर एक तुजीं बेसांवां तुवें आमच्या कुटुंबाक राखच्या हर एक घडये खातीर आमी तुका वाखणटाव आनी तुका हरसितांव. संतोशाची घडी तुवें आमच्या कुटुंबाचेर दिवची. संतोशाची घडी आमी मानून घेतांव. म्हजें काळीज मोगान आनी भावार्थान भर आनी आमचें कुटाम बांदून हाडूंक तुज्या मोगान म्हजें काळीज आनी नीज भावार्थान म्हजें काळीज भर. देखून हांव खालतिकायेन मागतां, तूं आमचें कुटाम सांबाळ आनी चलय. सोम्या तुवें किर्तान 91:11 91:11 श्लोक तुवें सांगलाय की तूं तुज्या आंजांक फर्मयताय हर एक रितींनी आमकां राखच्याक आनी सांबाळच्याक तूं तुज्या आंजांक फर्मयताय म्हूण तुवें सांगलाय किर्तनांत. आतां हांव परतून तुजे लागीं मागतां, तुजे आंज बडवे आमच्या कुटुंबा भोंवतणी वेडो घालून रावूं दीत. ते आमच्या घराच्या हर एक दारा लागीं, एवरी डोर, हर एका दारा लागीं, हर एका विंडो, जनेला लागीं आनी आमच्या घराक येवच्यो वाटो, एक वाटो मुखल्यान आसा, एक ह्या कुशीन आसा, आमच्या घरा येवची तेनेतावन येवची एक वाट आसा. ह्यो सगळ्यो वाटो घरा येवच्यो हर एक वाटो त्या तुज्या देवदूत त्या वाटांनी उबे रावन आमकां राखून सांबाळून शाबीतान आमी घरा पावच्या बरी ते तुजे देवदूत हर एका वाटांनी उबे रावून दीत. जनेला लागीं उबे रावून दीत. आमच्या घरच्या दारा लागीं ते उबे रावन आमचें घर भद्रतेचें आसरो करून दीत. आमच्या घरा हर एका वायटाक आमच्या घरांतावन पयस दवर. हर एका आपायतावन आनी खोट्या हत्म्यातावन आमचें घर राख आनी सांबाळ. तांकां आमच्या घरा लागीं येवंक बिलकूल सोडिनाका. कसलो दुस्मानकायेचो काळोख, दुबावाचो काळोख आमच्या घरा लागीं येवंक दिनाका. आमकां कोलोय काळोख आमकां आपडिना जावं आमच्या कुटुंबाक टच करनातल्या बरी, आपडनातल्या बरी पळय. कसलें वायट आमगेर येना जावं दी सोम्या. तुज्या आजारपणाच्या भद्रतेन भर आमचें घर. तुज्या आजारपणाच्या उजवाडान भर आमचें घर आनी आमकां राख. तुज्या दैवीक काकुळटीन आमकां सांबाळ. बापा, तुज्या हाताचें संरक्षण, तुज्या दोनी हातां भितर आमी सुरक्षीत आसा तें संरक्षण आमकां दी. आमी घरांत आसतना, ह्या वाटेर आसतना, ह्या कामार आसतना आमकां तूं राख आनी सांबाळ. आमकां एक्सिडंट अवघडातावन बचाव कर. सेफ दवर. सडन डेंजर पळयनासतना कोण घेवन स्कुटरान मारून एका कुटुंबाचीं दोगां पडल्यांत. कळनासतना अवचित्तरान सडन येतात डेंजर्स. आपाय राखण आसल्या बरी सडन येवन रावतात. आमकां ह्या आपायतावन सडन येवच्या आपायतावन सेफ दवर, भद्र दवर. तुजे आंज बडवे आमच्या दिसान आसल्या बरी आमकां बॉडी गार्ड जावं दीत. आमकां कोणी बॉडी गार्ड नात ह्या संवसारांत. तुजे आंज दिसनातल्या बरी आमचे बॉडी गार्ड जावं दी. आमच्या दोळ्यांक ते दिसनात पूण ते आमचे बॉडी गार्ड आमच्या सांगाता रावन आमकां सांबाळून चलोवन दीत. तुज्या जतने खाल आमी आमच्या घरांत विशय घेवच्या बरी कर. तुजे जतने खाल आमी बरो विशय आमच्या घरांत आमकां कुटुंबांत पाव कर. तुजी काकुळटीची दिश्ट आमच्या कुटुंबाचेर घाल. आमचीं मेटां सांबाळ. आमकां शाबीत घरा फाटीं पावय.
कामात हांव या भायर गेले हांव आमी घरा फाटी येताना शाबीत तरान आमकां फाटीं पावय. तुजें गूण करचें बेसांव, तुजें तें वर्तें महिमेवंत बेसांव, गूण करचें बेसांव आमच्या कुटुंबाचेर तें बेसांव घाल. तुजो हिलींग पावर गूण करची सकत आमचेर देंवोन येवं दी आनी आमकां तुज्या सक्तेन भरोवन दी. आमचे तें आसची पिडा शिडा सिकनेस जावन आमकां संपूर्ण सुटका दिवं दी. आमच्या कुडयेक अस्कतकाय करची, आमची कुडी अस्कत करची, आमची कुडी वीक करची. ते पिडेंत हांव आमकां गूण कर. आमच्या कुडींक बोळ घटाय तूं आमकां दी. आमच्या कुटुंबाच्या कोणायक पिडा बादाक करनाशें तूं तांकां गूण कर. पिडेन थोड्यांक आमच्या कुटुंबान बादाक केलां. एका कुटुंबांत एकलो आतां पिडेत हांव पिडेन पडला, ताका सोमार सारकें चलोवंक जायना, ऑपरेशन जालें चलोवंक जायना, देखून बादाक जाल्या ताची जिणी, गल्फाक फाटीं वचोंक जायना. आनी एकलो ऑपरेशन जालो, परतून परतून पोटान दूख येता, ताका बादाक जालां. देखून खंयच्या पिड्येन आमकां बादाक करनाशें तूं तुज्या कृपेच्या वखदांत आमकां सक्तेन आमकां गूण कर आनी संपूर्ण आदल्या जिविताक बळाच्या जिविता फाटीं वच. आमचें नॉर्मल काम आमकां ऑफिसांत करूंक, आमी करच्या जाग्यार काम करूंक आमकां काम करच्या जाग्यार काम करूंक कृपा दी. तुजें हिलींग टच, तुज्या स्पर्शान गूण करच्या स्पर्शान आमकां बचाव कर. तांचें बळ चडय, तांचें बळ वाडय आनी आमच्यो कुडी नवीकरण कर, परतून नवीकरण रिन्यू कर. आमची सकत उणी जाली फुकट सकत परतून आमच्या कुडीक येयशें कर. तुजें डिवायन हेल्थ तांचेर पिडेसांचेर देंवय आनी तांकां परतून भलायकी फाटीं दी. तुजी शांती तांची अशांती रिप्लेस करून दी, ताची चिंता रिप्लेस करून दी. तुजो संतोश आमचें बोळ जावं दी, तुजो संतोशूच आमचें बोळ जावं दी. सोम्या संवसार आमकां डिस्ट्रॅक्शन चंचल करता, डिस्ट्रॅक्शनांत भरला. वो संवसार ताळणेंत टेम्पटेशनांत भरला, वो संवसार नेगेटिविटीन भरून गेला. आमी मागता आमच्या कुटुंबाचें काळीज तुजेर आसून, तुजेर फोकस जावं, तुज्या कृपेचेर फोकस जावं, तुवें बळाचेर बळादीक जावं. बेबिरांत दुबाव देदेस्पर हाडची चिन्ना, दुबावाची बियाची चिंता, बें हाडची चिंताप, दुबावाचें चिंताप, देदेस्पर करची चिन्ना थॉट्स आमचे तावन घुमटून काड आनी आमकां राख. ह्या चिन्ना तावन आमकां राख. आमचो भावार्थ वाडय आनी चडय. आमचो भावार्थ दंडलनाशें सोम्या तूं आमकां राख. आमचें घर, आमचें कुटुंब तुका समर्पीत हांव, तुका डेडिकेट करता हांव. हर एक रूम तुज्या हजारपणाच्या उजवाडान तें बर. वायट आमच्या घरा भितर, वायट सकत कसलें वायट अणवरां आमच्या घरा भितर येनाशें तूं राख आनी सांबाळ. आमचें कुटुंब सदांच लाफ्टर आसो आमच्या कुटुंबांत बरोवन दी. दूख आमच्या कुटुंबांत हांव काड, आसो बरोवन दीत. कम्फर्ट आमचें कुटुंब, कम्फर्टान आमचें कुटुंब भर. आनी आमच्या कुटुंबांत हर एकल्याच्या काळजांत भावार्थ उमाळोवन दी, भावार्थ थीर जावं दी, भावार्थ सोडोवन दी आनी वाडोवन दी. बापा, थोडे फावटी दुखाची, पिडयेची, दुस्मानकायेची लारां आमकां येवन मारतना तूं त्या लारा वयल्यान चलोवन ये. ती लारां तुज्या पांया पंदाक घाल. आमकां लारां त्या दुखीच्या, पिडेच्या, दुश्टकायेच्या आनी दुस्मानाच्या ह्या लारांत हांव आमकां वयर उबार. पेद्रूक तुवें उदकांतल्यान वयर उबारल्या बरी. आमकां उंच उबार आनी लारां आमच्या पांया पंदाक घाल. सोम्या जेजू, कश्ट आमच्या कुटुंबाक लारां आयल्या, वादळ आयल्या बरी येतात. तूं आमच्या कुटुंबाक संतोश, सूख, शांती, समाधान हाड. वारी चिंता लागीं आमच्या कुटुंबा लागीं कोणाकय चिंता धरिनाशें, चिंता आमच्या लागीं येनाशें कर सोम्या. फाल्यां कितें जाता म्हणली चिंता करिनाशें तुजेर कंप्लिटली ट्रस्ट करूंक, तुका तुजेर आमकां फातींनी दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी करचे निर्धार चॉयसीस आमकां ब्लेसिंग, आशिर्वाद
हाडटात ते आमकां सक्सेस आसता तसले चॉयस करूंक आमकां ब्लेसींग आशिर्वाद हाडचे निर्धार मात कणू आमकां कितें बेसांव हाडिना गी आशिर्वाद हाडिना गी तसले आमी निर्धार चॉयस करना अशें आमकां कृपा दी आमकां सक्सेस हाडचे आमकां भद्रते हाडचे तसले निर्धार करूंक आमकां सेक्योर करचे तसले आमी निर्धार करूंक जाय थोडे फावटी आमी निर्धार करता पयशे तांतू घालूंक आनी वगडोवन दूख हाडटा संतोश हाडच्या बदलाक बेसांव हाडच्या बदलाक निराश हाडच्या बरी करता तसले निर्धार करूंक सोडिनाका थोडे संबंदाक आमी देंवता थोडे संबंद बरे मोडटा ताचे वरवीं आमकां आशिर्वाद संतोश मेळच्या बदला निराशा मेळटा तले निर्धार आमकां कळून दिनाका थोडी आमचे कडेन आशिल्ली भद्रती आमी हेरांतागे दिता आनी हेरां ती निर्पळ करता तांकां पाती येता त्या निर्धारा वरवीं आमची भद्रती चलता तसली भद्रती आमकां उणें जायना अशें तसले निर्धार करूंक कृपा दी वायटांत पाश्चाताप हाडच्यो वाटो त्यो बंद कर वायटाच्यो आमच्या कुटुंबाक वायट हाडच्यो तसल्यो वाटो बंद कर आमकां पाश्चाताप रिग्रेट्स केदाळ्या करूं जालें अशें जावं जालें म्हणून पाश्चाताप करच्यो त्यो वाटोच बंद कर आमी पाश्चाताप करिना अशें बरी कर तूं जावन साई देव फाटीं दिवचो फाटीं दिताय फाटीं दिताय तूं रिटर्न करताय काल रिटर्न करताय आमी वगडायिल्लो दुडू आमी वगडायिल्ली आमची बरी भलायकी आमी वगडायिल्लें शांती समाधान आमी वगडायिल्लो बरो संबंद तूं फाटीं दिताय तसलें अजाप आमच्या कुटुंबांत कर आमच्या कुडीक बोळ दी आमच्या कुडीक कसलें बोळ दिता तें मात्र आमी खावचें खाण बोळ दिवचें खाण खावंक सोम्यान जेजू थोडे फावटी आमी जंक फूड खाण येता आनी ताजे वयर आमची कूड आमच्या कुडींतलें बोळ चलता पिडा लागीं येता देखून आमच्या कुडीक बोळ दिवचें मात्र आमी सेव कृपा दी आमचे तशेंच आमच्या मोतीक गटाय दिवचे तली चिन्ना आमच्या मोतीक बोळ दिवचे तली चिन्ना आमच्या मोतीक बें हाडचें तलें सोलोवणी हाडचें तलीं चिन्ना आमकां बिलकूल दिनाका आमकां विशेव दी आमकां रेस्ट दी आमच्या कुटुंबांत सगळ्यांक रेस्ट एक बरी न्हीद पडल्यार सकाळीं कितलें समाधान कितली तृप्ती मेळटा सगळें हांसून आमकां न्हीद येना जाल्यार रेस्ट मेळना जाल्यार आमकां कालिंगी सोन आमच्या जिणेंत खंय सोमान आसल्या बरी जाता देखून आमचें वर्क आमचें काम आमचें रेस्ट विशेव आनी आमचे खेळ प्ले हातूंत बॅलन्स दी थोडे फावटी आमी काम करना न्हिदोनूच आसता तें सोमानी कामी करचें रेस्टी काणयचें थोडे फावटी खेळाक आमी गमान दिता कामाक दिना रेस्टाक दिना राती वचून मोबायल पळोवन बसता देखून कितलें करीचें हर एकान बॅलन्स दी जाल्यार आमचें कुटुंब संतोशान भरता सोम्या तुवें आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाचो मोग करूंक तुजें बेसांव दी आमच्या कुटुंबांत एकामेका मोग करूंक तुजें बेसांव जाय आमच्या कुटुंबांत बरें आसा जर हर एकल्याक सोत्नीकाय जाय सोत्नीकायचें देणें पवित्रात्म्याचें तें आमकां फावो कर कुटुंबांत आमी एकामेका एप्रिशिएट करूंक एकामेका प्रशंसा करूंक कृपा दी सोम्या मस्तपटी कुटुंबांत दुस्मान घेता थोडीं बरें करतात खाण जेवण करतात वावुरतात कोणे कुटुंबांत आनी थोडे कांय करनात कुटुंबांत हेरांनी केल्लें खातात जेवतात पियेतात आनी एक थँक एप्रिशिएट बऱ्यान करिनात आवय थोडे फावटी कितलें वावुरता ताका आमी एप्रिशिएट करना बरें रांदता वस्तू धुवन इस्त्री घालून भुरग्यांक दिता भुरगीं एप्रिशिएट करनात न्हवरो एप्रिशिएट करना थोडे फावटी न्हवरो भायर कितलें काम करून ओवर टायम करून पयशे घरा दिता जाल्यार एप्रिसिएशन ना देखून एकामेका एप्रिसिएशन केल्यार कायंडनेस दाखयल्यार एकामेका अंडरस्टँड केल्यार अर्थ केल्यार ताचे वटेन संतोश आनंद एकवट दुसरो ना देखून आमकां आमच्या कुटुंबांत कायंडनेस दी फ्रस्ट्रेशन पयस कर देदेस्पर पयस कर एकामेका उत्तेजन एनकरेज करचें उलोवणें ते शब्द आमच्या तोंडांत जिबेर घाल एकामेका उत्तेजन दी शंकर एकामेका दुखचें कसलें आमी हट करचें तसलें मिसअंडरस्टँडींग जाता तसलें खंयचेंय आमी उलयना शंकर आनी खंय म्हणी आमकां दुखचें आमी उलयलें जाल्यार मिसअंडरस्टँडींग जालां तर हिलींग हाडूंक आमकां कृपा दी देखून सुखा दुखांत कश्टा वेळी आमकां सांगाता लागीं हाड सोम्या कुटुंबांत वेगळासार जावचें बिलकूल निर्मी नाका आमच्या कुटुंबांत एकामेका मोगान ट्रीट करूंक
हर एकल्याक आमी एकामेका मोगान ट्रीट करूंक आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल. आमकां शिकय सोम्या, कशें आमी मोगान एकामेका ट्रीट करचें म्हणलें हें शिकय, आमकां शिकय सोम्या. आमचे शब्द कुरपेन बरिल्ले जावं दी. आमचें काळीज दुसऱ्यांक रेस्पेक्ट दिवचें, दुसऱ्यांक मान आनी गौरव दिवचें तसलें काळीज आमचें जावं दी. हार्शनेस, कठीण उतरां उलोवचें, इम्पेशन्स, आसोसणीकाय, हर्टफूल दुखोवचें, ते शब्द आमच्या काळजांतले तोंडांतले काडून आमी रागान कितेंय उलोवचें तें करूंक दिनाका. राग येयलो कितें रागान उलयलो तशें जायना हें. बदलाक सोंसणीकाय आमकां दी. आमी एकामेका वॉर्मथ हाडचें, सेक्युरिटी हाडचें उलोवन एकामेका भद्रती हाडचें आवासां आनी म्हणून एकामेका भद्रती, एकामेका सेक्युरिटी हाडचें तसलें उलोवंक आमकां कृपा दी. एकामेका तें मोग, सपोर्ट, आदार, कॅर एप्रिशिएट करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या कुटुंबांत तुका अर्गां दिवंक निर्मी. तुवें केल्लीं मातकार्यां, तुवें केल्ले फेवर, तुवें केल्ले उपकार हर एक दिसा नियाळून आमच्या कुटुंबांत हर एकल्यान तुका अर्गां दी शंकर. उपकारी मोण आमच्या हर एकल्या भितर घाल. सोम्या जेजू मागण्याक आमकां प्रामुख्य दिवंक, कुटुंबांत सांगाता येवन मागणें करूंक आमकां कृपा दी. आमचें कुटुंब सदांच तुका मागणें करतलें तसलें जावं दी. आनी सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत तुवें केल्ले उपकार नियाळून तुका अर्गां गुलाब दिवंक आमकां कृपा दी. मागण्याक आमी सगळ्या कुटुंबान सांगाता मेळोवंक तुजें बेसांव दी. आनी मागण्या दवरी तुजे लागीं येवंक आनी तुजे लागीं लागशिल्लो संबंद आसा करूंक आमच्या कुटुंबांत हर एकल्याक फावो कर. सोम्या जेजू तशेंच मिडिया, फोनां, मोबायल येवन आमी ताचेर मग्न जाता आनी तुजे तावन आनी आमचे एकामेका तावन ते उलोवचे संबंद आसा करचे तावन आमी पयस येता. ह्या तावन आमकां राख म्हूण तुजे लागीं मागता. हें मागणें जेजूच्या पवित्र नांवाखाल बापा तुका भेटयता. आमेन. बापा, आमकां ह्या इतराचो शब्दाचो नियाळ, ह्या इतराची देवस्तुती बऱ्या तरान करूंक तुजें आशिर्वाद दी. मुखाच्यान आयच्या वांजेलांत जेजू आनी ताचे शिस पयस एकांतर प्रदेशाक वरे विंगड सुवातेक फारिजेवांची ती फारोत करच्या दोळ्यांच्या दिश्टीतावन सगळो दीस जेजू फारोत करतात ते जेजू काल करता कितें करता म्हणून जेजू फाटल्यान तांचे दोळे फारोत करचे दोळे जेजूचे वयर आसात. त्या तांच्या फारोत करच्या दिश्टीतावन जेजू शिसांक आपण कोणें पयस रावता. आतां फारिजेव ताका ऑब्जर्व करचे, ताका फारोत करच्या तें नात आनी ते आतां फ्री आसात शिसा लागीं. जेजू शिसा लागीं प्रायवेट संभाशण करता, प्रायवेट कॉन्वर्सेशन करता. नातल्यार फारिजेवांक बरो जातात, तांकां सगळ्यांक लागू जाल्लें उलयचें पडटा. आतां शिसांक लागू जाल्लें मात्र उलोवंक जेजूक साध्य जाता. जेजू शिसा लागीं प्रायवेट संभाशण कॉन्वर्सेशन करता. जेजू फ्रीली उलयता. तेन्ना जेजू तांकां 2 सवालां करता. फ्री उलोवन 2 सवालां एका फाटल्यान एक 2 सवालां जेजू करता. एक पयलें सवाल विचारता जेजू, मनशा पुताक लोक कितें म्हणटा? मनशा पिताक लोक कितें म्हणटा? आनी दुसरें सवाल, आनी तुमी शिंसोन हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात? हीं 2 सवालां जेजू विचारता. जेजू कोण म्हणून ताची अस्मिताय, जेजूची आयडेंटिटी जेजूक जाणा जावंक न्हय, बिलकूल न्हय. तर जेजू कित्याक हीं 2 सवालां विचारता? भागार ह्या 2 सवालां मुखात शिसांची अस्मिताय, शिसांची आयडेंटिटी तांणी सोदून काडूंक, तांणी जाणा जावंक तांची अस्मिताय, तांची आयडेंटिटी. शीस आमी कोण? बेश्टें जेजूच्या फाटल्यान येचें गी. ही आमकां एक जेजूचे शीस म्हणून एक आयडेंटिटी आसा म्हूण तांणी सोदून काडिचें म्हूण जेजू तांचे लागीं प्रायवेटली हीं 2 सवालां विचारता. हेरांची अभिप्राय कितें जेजू विशीं आनी ताच्या नंतर तुमचें कन्विक्शन, हेरांची अभिप्राय म्हजे विशयान कितें म्हूण तांच्या लागीं विचारता.
दुसरें तुमचें कन्विक्शन कशें जालें म्हजे विशीं, वॉट यू आर कन्विन्स्ड अबावट मी, तुमचें कन्विक्शन कशें जालें गे म्हण विचारता. तें जेजूक जाणा जाल्यात की, जेजू कोण म्हूण तें जाणा जाल्यात की, जेजूच्या जिणेचो शेवट कितें, जेजू सर्गांतावन कित्याक ह्या संवसारांत देवला, ताच्या जिणेचो शेवट कसलो, ताचो फाटलाव खऱ्या काळजान खऱ्या मनान अर्थ करून कोण येतात की ते तांणी जाणा जावंक आसलें तें जाणा जाल्यात की जेजू विशें, हें सगळें जेजू विचारता. तांकां 2 सवालां विचारता, एका फाटल्यान एक सवाल विचारता. पेद्रू जाप दिता, सोम्या तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, सोम्या तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून पेद्रू सांगता. कशें तो जेजू विशें जाणा जाला, जेजून दिल्ले सरमांव, जेजून दिल्ली शिकोवन, जेजून केली असर्यां, जेजून दाखयली मोवाळाय, जेजून दाखयली सुस्तीकाय, जेजूचे ती देवपण पेद्रू वळखाता आनी म्हणटा तूं देवाचो पूत सर्गांतावन देवलो म्हूण. हें सवाल तुका विचारलें, हें सवाल म्हाका विचारलें, तूं कितें सांगताय, आतांचो लोक कितें म्हणटा म्हूण तुज्या लागीं विचारलें, आतांचो लोक कितें म्हणटा म्हूण. हांवें परत 4-5 जाणां मोगाच्या मनशां विचारलें, तीं बरीं क्रिस्तांवां, तांणी सारकी जाप दिली मोगाच्यान, सारकी जाप दितात. हांवें 5 जाणां लागीं विचारलें, तांणी सारकी जाप, जेजू क्रिस्त कोण गे म्हूण विचारलें. तूं कितें म्हणटाय म्हूण विचारल्याक देखून ती म्हणटात जाल्यार म्हणटा जेजू देव म्हणाली, मस्त जाणां जेजू देव म्हणाली, ही इज माय सेवियर म्हणाली, जेजू सोडवणदार म्हणाली, तो बापाचो पूत म्हणाली. जेजू विशीं जाप समजोनी पर्सनल जाय मोगाच्यान. कोणें सांगिल्लें आयकोन न्ही, म्हज्या खांदा काळजांतावन, म्हज्या अंतरमळांतावन पर्सनली ती जेजू कोण गे म्हणली जाप जेजे. तो सोडवणदार, तो म्हजो सोडवणदार, सोमी म्हजो गवळी म्हाका बचाव करचो, तो म्हजो सोमी म्हजो देव म्हणलें तें काळजांतावन म्हज्या हेजें. सोम्या तें भावार्थ, वैयक्तीक भावार्थ म्हणजे तें आसा जें काळजाच्या अंतरमळांतावन तो भावार्थ हेजें. पेद्रूची जिणी, पेद्रूची जबाब हेरांतावन आयकल्ल्यांतलें मात्र न्ही, हेरांतावन आयकलां ताणें बऱ्यांतली बरी जबाब ताणें दिल्ली न्हय ती. हेरांची आयकलां हाची तितली बरी ना, ताणें दिल्ली जबाब बरी, ताणें दिल्ली आणकी बरी, बऱ्यांतली बरी जाप काडून हेरांची बऱ्यांतली जबाब काडून ताणें जेजूक दिल्ली न्हय ती. ताच्या काळजाच्या गुंडायेतावन आयलेलीं उतरां तीं, सोम्या तूं निजा देवाचो पूत, आमचो सोडवणदार मेसाया. ताच्या काळजांतावन आयिल्लें हें भावार्थाचें देणें, गिफ्ट ऑफ फेथ मोगाचें पेद्रू खंयतावन आयलें, ताच्या भावार्थाचें देणें, गिफ्ट ऑफ फेथ ताच्या काळजांतावन आयलें. ओलो भावार्थ गिफ्ट ऑफ फेथ, तसलो भावार्थ खडपाची बुन्याद जाता, ताचेर जेजू ताची पवित्र सभा बांदता. जेजून ताची पवित्र सभा तुज्या काळजाचेर बांदिची जाल्यार ती खडपाची बुन्यादीच्यो भावार्थ, तसलो खडपाच्या बुन्याद तुज्या काळजांत आसाचे. भावार्थाची खडपाची बुन्याद तुजे थंय आसा जाल्यार जेजू खंय खडपाची बुन्याद थंय ताची पवित्र सभा बांदता. जेजू आपल्या शिसाचो पेद्रूचो तो भावार्थ तूं जावन साय कडप म्हणटा, खडपाचो भावार्थ जेजू पळयता, खडपाचो भावार्थ आनी तसलो तोले खडपाची बुन्याद, तसलो भावार्थ आमचो जाय मोगाचो, तुजो आनी म्हजो भावार्थ खडपाचो भावार्थ जाय. ताचेर जेजू ताची पवित्र सभा जिवी करता. जेजूची त्या तसलो खडपाच्या बुन्यादीचेर जेजूची पवित्र सभा जिवी जाता. जेजूची पवित्र सभा परजळटा, बळादीक तरां रावता ती. कित्याक काळजांनी तसलो खडपातलो भावार्थ, खडपा बरी भावार्थ आसा जे. केदाळ आपल्या काळजांत खडपा बरी भावार्थ नासतना ताचे थंय पवित्र सभा जिवाळ जायना, क्रियाळ जायना, राच्या महात्माक जायना. ताची पवित्र सभा म्हजे थंय जिवाळ उराजे जाल्यार, त्या जेजूची पवित्र सभा म्हजे थंय क्रियाळ जायचे जाल्यार, जेजूची पवित्र सभा म्हणजे थंय राच्यान आत्माक जायचे जाल्यार खडपा तसलो भावार्थ म्हज्या काळजांत आसाचे.
जेजूची इगज बांदसो तसलो घट्ट भावार्थ म्हजे थंय आसाचे. त्या झाडा सोमिताची पवित्र सभा म्हज्या काळजाचेर बांदता, म्हजेर बांदता. तुकाय जेजू मागण्या दोरे वरे विंगड सुवातेक व्हरूंक आशा येता. तुका आनी म्हाका जेजू वरे विंगड सुवातेक प्रायवेटली उलोवंक, आमच्या खांद्यार हात घालून मोगान उलोवंक जेजू आशा येता. प्रायवेटली उलोवंक आशा येता. तो कशें ते प्रायवेट जाग्यार येचें कशें? जेजू सांगता वरे विंगड वचून ताणें म्हज्या खांद्यार हात घालून म्हजे लागीं एका फाटल्यान एक सवाल तूं कितें म्हणटाय म्हूण विचारूंक तो म्हाका प्रायवेट जाग्याक एक बऱ्या सुवातेक प्रशांत सुवातेक व्हरूंक आशा येता. आनी खंय कशें तें? मागण्या दोरे आमी जेजूक त्या प्रायवेट सुवातेक, त्या प्रायवेट प्लेसाक जेजू आपोवन व्हरून येता आमकां. तुजें तें घट्ट मागण्याचें तुका त्या एकांत प्रदेशाक आपोवन व्हरचें तसलें मागणें तुजें तें आसा गे. तुवें तो भावार्थ उसारी जय म्हूण जेजू आशा येता. तो भावार्थ पेद्रून कसो उसारलें पळय. तूं जावन आसाय निजा देवाचो पूत, तूं जावन आसाय क्रिस्त, तूं जावन आसाय मेसाय म्हणटा उसारलें पळय. तशें उसारचो तसलो पेद्रूचो भावार्थ आमचो जायचे म्हणून जेजू आशा येता. आनी त्या कडपाचेर जेजू आपली पवित्र सभा बांदता. आनी तसली पवित्र सभा तुजेरी बांदून दी, म्हजेरी आमच्या कुटुंबान जेजू बांदून दी. आमचो कुटुंबाचो भावार्थ, आमच्या कुटुंबाचो विश्वास खडपा बरी जावं दी. खडपाची बुनयाद जेजूक मेळोवन दी. ताची पवित्र सभा बांदूंक, ती वाडोवंक आनी सोडोवंक, संवसारार ताचो उजवाड भोगोवंक, सर्वासाचो उजवाड पासारूंक जेजू आमकां फाव करून दी. आमेन. दिव्यवाणी